Start system. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या बापा आर्गा आणि महिमा तुका जेसू आर्गा मोहिमा आणि दिनवास तुका फावो. पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा स्तुती आणि दिनवास तुका दिता. या दिसा पासत एक घडये पासत आणि हे सगळे आमच्या भाव भयणां जी एकठांय जाल्यान तांचे पासत हांव तुका आर्गां दिता जेसू. आर्गां दिता जेसू आमच्या या एकल्याच्या जिविता पासत ओ नाकाचे पुडीन तुवें स्वास घायल्या पासत हांव तुका आर्गां दिता जेसू. जेसू तुवें म्हणलां दोगां वो तेगां एकठांय जातात थिंगा तूं आसा म्हूण. पवित्र आत्म्या हांव सत मानता तूं या आमच्या मदें आसा म्हूण. आर्गां आनी मोहिमा तुका दिता जेसू. जेसू हे तुजें उतर आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो आनी उजवाड आमच्या वाटेचो. आयज भाव विन्संटाच्या तोंडांतल्यान तूं उलयताय पवित्र आत्म्या आनी हें उतर आमी आयकोन आमच्या जिवितान करेक्शन करूंक आनी बरीं फळां दिवंक तूं आमकां आदार दी. हें उतर आमच्या जिवितांत उजवाड जावन आसा आनी ह्या उतरांतल्यान हो सगलो काडूक तूं पयस कोत्ताय. तुवें आमकां काळोखांतलीं उजवाडांत हाडल्यांत. तर हें उतर आमकां एक आमकां पावंडो दाखयता, फुडली वाट आमकां दाखयता. आमी ओदीक आनी ओदीक निवड नितोड आनी भोक्तिवंत जिवीत जिवंक एकदम गरजेचें या निमाण्या दिसांनी. आनी आमचो देवाशी संबंद ओदीक घट करूंक आमी देवाशी वेळ सारूंक आनी ताचो ताळो आयकोपाक आमी प्रयत्न करुया. आर्गां तुका जेसू. हें उतर हें सेशन जायते जाणांक फावो जावंक आनी तें आयकोन तांचें जिवीत न्हवसरूंक आनी देवाशी ओदीक आनी ओदीक लागीं घेवंक म्हूण मागतां. हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन. Amen. प्रेज Amen. गॉड. Jesu karga. Amen, amen. Jesu karga. जेजू कारगा. Jesu karga, brother. Praise Jesus, sisters. Jesu karga. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. We'll start. Praise God. Thank you, Jesus. कितें शेअर करपा आहा कोणाक तरी? ब्रदर स्टार्ट कोश्न म्हणे. Praise God. Praise God. Testimony हा कोणाची टेस्टिमनी? Jesu karga. Praise God. जेजू कारगा. Praise God. Thank you, Jesus. हॅलो हांव सांगता Yes. सिस्टर एक टेस्टिमनी. सांग सिस्टर जसिंता. हे आमचे म्हज्या देराचे चेड्याची बायल ते ऑपरेशन केल्लें तेका थायरॉयडाचें सडनली ऑन लास्ट वेनसडे कितें केल्लोलें. मागीर ते खूब सिरियस जालें. दोळे बी उगडना आनी सगळें हालोता, शिवरींग जातालें आनी तेका मागीर वेंटिलेटराचेर घायलोलें आनी ऑक्सिजनाचेर घायला तेका ते रिस्पॉन्ड कोना जालें सारकें. मागीर वेंटिलेटराचेर दवरलें तेका. मागीर एक फूल डे तें तशेंच आसलोलें, हालना धोलना. तेका सारकें हें करून दवरलोलें तेणी, कितें नम केलोलें मुस्ता तें चड हें करता म्हूण, हालचाल करता म्हणून आनी तेका त्रास जातलो म्हणून. मागीर तो रडोंक लागलो, म्हाका फोन करून सांगोंक लागलो. हांवें म्हणलें मागीर तूं भियेनाका, हांव प्रेयर कोत्ता. आनी तेकाय मागीर हांवें देवाचें उतर धाडलें बाय द वुड्स एंड स्ट्रायप्स ऑफ जेजस माय वायफ इज हील्ड म्हूण तेका म्हणलें कंटिन्युअसली. मागीर तोय म्हणूंक लागलो हांवूय करीत आसलोलें प्रेयर तेका लागून.
आणि मागीर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तेणी सांगलोलें 2 दीस तशें उरतलें पण बिफोर तेणी सांगलो त्या टायमा पयलें ते सेन्सा येयलें मागीर दोळे उगडले आनी मागीर तेका ओतून तेणी व्हेंटिलेटर स्लोली ते आनी कितें कितें वायर्स लायलोले ते सगळे काडले फूड पासून ते खावंक शकनासलोले तेका फूड पायप लायलोले तितूंतल्यान लिक्वीड पास कोत्ताली मागीर आतां ते बरे आसा मागीर तेच्या उपरांत 2 दिसांनी तेका नॉर्मल रुमान शिफ्ट केला ऑल ग्लोरी टू गॉड जेजू कारगा Jesu Karga. Praise God. Karga Jesu. आणि कोण ना टेस्टिमनी सगळीं गेली खिंचोन बाय मारिया खिंग गेली जोनिना परपेचुआ खिंग गेली सगळीं आयकोता सगळ्यांक आयकोता हांगा Yes, brother, yes. सगळीं खिंग गेल्या I think Sister Maria is a bit under the weather. I think she's not keeping well. Fact. Yeah. Praise God. Praise God. Yeah. Sister Perpetua sometimes तिचे network no brother सारखे असना so she tries to join इकडे येती मागीर एक मातशे network issues जातात. Sister Jonina is this, I think, not yet come, I think, from work. ओके Praise God. आणि कोण टेस्टिमनी दिता जेजू कारगा म्हाका एक गोष्ट सांगा ह्या क्लासीन सगळीं इंग्लिशीन उलयतात न्ही हांगा Yes, brother. सगळीं इंग्लीश समजतात न्ही होय brother. म्हणटच म्हजी इंग्लीश क्लास चलता सदांच म्हणजे सोमार मंगळार शुक्रार ते क्लासीक येवंक जाता न्ही Yes, brother. हे क्लासीन जो कोण इंग्लीश सजमना कोंकणीत सजमता तांगा ती कोंकणी क्लास ती बरी जाता कम फॉर इंग्लीश क्लास नो होय की ना Praise God. प्रेज गॉड जेजू कारगा Jesu Karga. म्हणटस कोणाची टेस्टिमनी ना आनी नो टेस्टिमनीज ओके आमी कमेंट्स करूया तर होय होय की ना Hoy, brother. बरें जेजून आमकां मानमेंट दिल्यात न्ही कमांडमेंट्स दिल्यात न्ही Hoy, brother. म्हणटच जेजूचे कमांडमेंट्स जेजूचे मानमेंट ते आमकां खी मेवतात What are the commandments of Jesus? समजा आमकां जेजूचे मानमेंट जेजून कितें आपल्या उतरान सांगलां ते आमकां खी मेवता पळोवपाक New Testament, love God and love neighbor, no brother. Old Testament. ना 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 हांव जेजूचे मानमेंट सांगता Yeah, love God, कमांडमेंट्स ऑफ जीसस love God and love neighbor. तू म्हाका जे सांगताय ते ओल्ड टेस्टमेंट ते मानमेंट ते दिल्ले देवान मोजेसाक the 10 commandments सारखे Yeah. जेन्ना आमी पोन्न्या कोराराची खबर करता तेन्ना देवान मोजेसाक 10 मानमेंट दिल्ले म्हणटच हांव ताची खबर सांगिना हांव विचारता जेजून आमकां आपले मानमेंट दिल्यात Love God and love neighbor, no brother. म्हणून ते आमकां खी वाचूंक मेवतात New Testament, न्यू टेस्टमेंट
पूण Exact. आमी I think सदांच John. म्हणटा Jesus has given us commandments, the greatest commandment of love, मोगाचो दिला, वय की ना? होय होय. आनी आमी सदांच म्हणटा देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, सारके? हम्म. आनी आमकां जें जेजून बाकीचें सांगलां तें आमकां खिचोर वाचूंक मेवता? जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो आतां शिकोंक लागलो, ताणें आपली शिकोण कमेस केली, तो आतां देवाची खबर आमकां सांगूंक लागलो. हें आमकां खिचोर वाचूंक मेवता? Matthew. John chapter. John. फक्त जॉन No. आं की वाचूंक John. मेवता? John. आमकां हें वाचूंक मेवता सगळ्या सगळ्या, yeah. गॉस्पलांत. मॅथ्यू, मार्क, Yeah. लूक एंड जॉन. John. म्हणटोच जेजूचो पयलो मानमेंट जावन आसा खंयचो? तुमी सांगलें म्हाका पेल्याचो मोग, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, वय सगळें आयकलां. पूण जेन्ना जेजून आपली शिकोण कमेस केली, जेन्ना जेजून आपली मिनिस्ट्री कमेस केली, पयली वस्त ताणें कितें म्हणली? You shall love the Lord your God with all your heart. Repent for the kingdom. रिपेंट, सारखे, मन बदला, Praise God. मन बदला. आता आमी पळोवया मार्कूचो पयलो 14 आनी 15 वाचूया. मार्कूचो पयलो 24, मार्क चॅप्टर 1, 14 and 15 वाचूया आमी, पळोवया कितें म्हणटा. No, brother. 14 आणि 15 वाचूया. 14 आणि 15 बरोबर वाचूया. सुवावाक धरून कोयती केल्या उपरांत नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत मन बदलात आनी शुभ वर्तमानान मानून घेयात. अशी देवाच्या राजाची बरी खबर परगटीत जेजू गलिलियाक आयलो. जेजू कारगांव. जेजू कारगा. जिवाक धरून कोयदी केल्या उपरांत नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. आमकां एक उतराची सोजमणी मेळपाक गरजेची. देवाचें उतर म्हणटा नेमलेलो काळ बोल्लो. नेमलेलो काळ बोल्लो म्हणजे कितें? जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या भयणीनो, भावना हांगा, जेन्ना देवान मनशाक रचलो, नेमलेल्या काळार ताणें आदम आनी इवेक रचली. आनी देव जाणो, कित्याक तो देव, तो जाणो आसलो की आदम आनी ईव पातक करतली म्हणून. आनी ताणें थारावलें. पळय जेन्ना कितें घडटा आमच्या जिवितांत, आमी म्हणटा ओ एक्सिडेंट जालो, ओ अशें जालें, ओ तशें जालें, ओ तो मेलो, ओ अशें जालें, आमी म्हणटा की ना? हय ब्रदर. पूण देवाक कसलो सरप्रायज ना, कित्याक देव सगळें जाणो. म्हणटच नेमलेलो काळ बोल्लो म्हणजे कितें? जेन्ना देवान इवेक आनी आदमाक रचली, ती पडली, गार्डनान पडली, पातक केलें, ताचे उपरांत देवान प्रवादीक धाडले, हे धाडले, खूब लोक धाडले, जॉन बातिस्ट धाडलेलो. शेकी हो नेमलेलो काळ बोल्लो म्हणजे तो वेळ येयलो जो देवान थारायल्लो. इट वॉज एट द अपॉइंटेड टायम.
त्या नेमळाल्या काळार जेजू आता आपले काम सुरुवात करता आणि तो कितें म्हणटा देवाचे राज येवचे जाले जिवीत मन बदलात आणि शुभ वर्तमान मानून घेयात म्हणटच तो कितें आमकां सांगता जेजू कितें सांगता तो म्हणटा जिवीत मन बदला म्हणजे पयलो मांडामेंट ऑफ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ जीसस is repentance. मन बदला आणि आयज म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां फकत या मन बदलचे रिपेंटन्सा विशीं हांव तुमकां आयज शिकयता ताचे उपरांत फुडल्या बुधवारी वेळ मेळत जाल्यार हांव येत जाल्यार म्हाका आनी कितें आसत जाल्यार हांव तें दुसरो मांडामेंट शिकयता Ready? Okay? Okay, brother. म्हणटोच मन बदलपाक ओ रिपेंट करपाक म्हणजे कितें Change of thinking. चेंज ऑफ Thinking. चेंज ऑफ माइंड Mind. चेंजिंग आवर वेज ऑफ लायफ आमचे जिवीत आमी कशे भाशेन जियेता कित्याक जे भाशेन आमी आमचे जिवीत जियेता ते जिवीत आमच्यान कशे भाशेन बदलूंक जाता फकत आमचे चिंत बदलत जाल्यार आमचे चिंत बदलत जाल्यार तेन्ना आमची जी चाल हा उलोवपाची काम करपाची कितें करपाचें तें बदलतलें कित्याक आमी आमचे चिंत बदली ना जाल्यार आनी आमी कितें करीत जाल्यार ते एक दीस दोन दीस आमच्यान करूंक जाता कोण आमकां सांगता बाबा तें कर नाका अशें कर पूण आमी जेन्ना आमचे चिंत बदलता तेन्ना आमची चाल पासून आमी बदलता आयकतात म्हणजे आमकां झूज करचें पडटा आमचे मन बदलपाक आयकतात तुमी आमकां झूज करचें पडटा वी हॅव टू फायट इन ऑर्डर टू रिपेंट आनी जेजून मन बदलपाचें अजून चड शिकयलां आमच्या पातकांचे बोगसणे मेळच्या वयन मीन्स ही हॅज टॉट मोर अबाउट रिपेंटन्स देन अबाउट फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स तू म्हाकाच मातुवाचो मार्कूचो लुकाचो आणि जुवांचे शॉर्ट म्हणजे 4 सिनॉप्टिक गॉस्पल आमी वाचीत जाल्या ताजेर आमी खरेपणी सत्रायन वाचीत जाल्या ताजे उतराचेर नियाळ करीत जाल्या आमकां कळोन येता की जेजू आमकां आमचे मन बदलपाक चड शिकयता आनी पातकांचे बोगसणे मेळपाक कमी शिकयता आनी देखून आमकां आमचे मन बदलपाक आमकां झूज करचें पडटा वी हॅव टू फायट टू रिपेंट आयकता तुमच्या भयणीनो आतां हें हांव जें सांगता तें मातशें राग धरिनाकात पूण हांव तुमकां सोच सांगता रेडी आहात तुमी आयकोपाक इग्रोज मातेन आमच्या पातकांचे बोगसणे मेळपाक आमकां आमच्या पातकांचे बोगसणे मेळटा म्हणून ताजो चड फायदो घेतला पूण आमचे मन बदलपाक ताजे विशीं चड आमकां शिकोवंक ना लेट मी से इट इन इंग्लिश द चर्च has taken more advantage of the mercy and forgiveness of sins instead of yielding to repentance. समजले तुम्ही कितें सांगूंक सोदताले मन बदलपाचें जेजून चड शिकयलां आनी पातकांचे बोगसणे मेळपाक ताणें कमी शिकयलां तो म्हणिना की हांव तुमकां तुमचे पातकांचे बोगसणे दिवचो ना
पूण जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगता तें. ज्या दिसा हांव म्हजें मन बदलता, हांव देवा कडेन म्हज्या पातकांचें बोगसणें मागपाक येना. समजल्यार हांव कितें सांगता तें? ज्या दिसा हांव म्हजें मन बदलता, म्हणजे हांव रिपेंट करता, म्हणजे हांव देवा कडेन म्हज्या पातकांचें बोगसणें त्या वाटेन हांव केन्नाच मागूंक येना, कित्याक हांवें तें पातक करपाचें बंद केलां. हांवें म्हजें मन बदललां. म्हणजे कितें? एक पाटी एक मनीस आपलें मन बदलता, तो आतां एका जाग्यार येता, ज्या जाग्यार तो आतां देवाक बोगसणें मागिना. पूण जाणूय आमी कित्याक देवा कडेन पोत्तून पोत्तून आमी येता बोगसणें मागपाक? कित्याक आमी आमचें मन बदलूंक ना. आमी पातक करीत आसा. नको हांव कितें सांगूंक सोदता तें तुमकां समजता. I don't know whether you are understanding. The moment you repent, you stop being in a position to be forgiven. आमी केन्नाच अशें चिंतूंक ना न्ही? आमी केन्ना अशें चिंतलां? हांव विचारता तुमकां, have you ever thought for a moment that if I repent and I close that door, I shut that door, हांव बंद करता तें पातक करपाचें, म्हाका पोत्तून देवाशी म्हज्या पातकांचें बोगसणें मागपाक येवपाची गरज ना. पूण आमी कित्याक पातकांचें बोगसण, आमी कित्याक देवा कडेन आमी ताची काकूट मागपाक येता? कित्याक आमी पातक कोत्ता, पातक कोत्ता, पातक कोत्ता, पातक कोत्ता, आमी पातक करीत आसा. आनी जाणाय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां देव कित्याक बक्षिता? विचारात म्हाका, कित्याक देव आमकां बक्षिता? देव आमकां बक्षिता की ना? होय ब्रदर. देव आमकां कित्याक बक्षिता? कित्याक तो काकूटदार देव म्हणून ना, आमचो मोग करता. ना. तो आमच्या पातकांचे आमकां बोगसणें दिता, कित्याक आजून पासून आमी आमचें मन बदलूंक ना. म्हणजे आमी आमचें मन बदलपाक आमी बंद केलां. पूण आमकां देवाचें बोगसणें जाय. म्हणजे आमकां देवाचें बोगसणें चड जाय, पूण आमी आमचें मन बदलपाक तयार ना. आनी देव आमकां, जेजू जेन्ना ताणें आपली मिनिस्ट्री कॉमेस केली, पयली वस्त ताणें कितें म्हणलें? मन बदला. मन बदला. म्हणटच जो कोण जेजून सांगलां तें कोत्ता, जेजून सांगलां कितें? मन बदला. आमी जेन्ना मन बदलता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमी देवाची काकूट मागिना. आतां हांव जें सांगता तें मातशें कान दिवन आयकात. असो वेळ पावला, आमी त्या काळान ऑलरेडी आसा, की देव आपली काकूट आनीक दिवचो ना. The time of mercy is over. थोडी जाणां तुमी म्हणटले, वय आमी डिवायन मर्सी कोता. एक सुमान इस्टर जाले उपरांत आमी डिवायन मर्सी कोता. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. He had mercy on the whole world. ताणें आख्या मनशा फुडां काकूट दाखयली. पूण ते काकूट दाखोवन आमी कितें केलें? त्या काकुतीचो फायदो
घेतलो? Did we take the advantage of his mercy and did not concentrate on repentance? म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें तुमी समजता कितें? आय एम टॉकिंग समथींग which आमी केन्नाच चिंतूंक ना. आमी देवाचें उतर आयकता. देवान आपल्या उतरान सांगलां, कोण तुका एके वाटेन कोण थापट मारीत जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय? तुवें दुसरो पोलो दिवंक जाय. तें आमी जाणो आमच्या तकलेन. पूण खरेपणी आमी खरें म्हण आमचें मन बदललां जाल्यार कोणान म्हजें कितें म्हणूंक जाता, कोणाय म्हाका गायो मारूंक जाता, कोणाय म्हाका मारूंक जाता, हांव ताका दुसरो पोलो दाखयतलो. कोण म्हजेर आड उलयत जाल्यार, कोण म्हाका कितेंय वायट म्हणीत जाल्यार हांव तांच्या उतरांक कसलोच वालो दिवचो ना, हांव कसलोच ऑफेन्स घेवचो ना. कित्याक हांव जाणो की हांवें म्हजें मन बदललां, कित्याक हांव जाणो जेजूच्या नांवान देवाच्या राज्यान हांव कोण तो. I know my identity in Christ. So I don't need anybody to tell me what is my identity, or even if they criticize me, I don't care about their criticism. कितें जाता? कोणूय कितें म्हणटा, कोणूय आमकां कितें सांगता, आमकां दूख भोगता. Come on, yes or no? Yes. Wait, brother. Because we are very sensitive people. We are very touch-me-not people. We are mimosa pudikas. I don't know if you have learned in school. There's a plant called mimosa pudica. Touch me not. तू ताका टच करी जाल्यार अशें जाता. त्या प्लांटाक कितें करूंक जाय जाणे? त्याचे कडेन वचूंक नाका. त्याचे कडेन पयसतान म्हणूंक जाय, अरे काय बरें रे, अरे कितलें सोबीत रे. ताका टच करीत जाल्यार पुरो टूक जाता हे. आनी देखून आमी त्या मिमोसा पुडिका भाशेन वा त्या टच मी नॉट प्लांटा भाशेन आमी जाल्या. आनी ह्या निमाण्या काळार जेजू आमकां सांगता, ह्या ऑफेन्सा लागून आमी अपमान घेता म्हणून खूब जाणां वाटेर पडटलीं. सालवार जावची ना, सालवार जावची ना. जाणे कित्याक? देव तांकां काबार करचो ना. जाणे कितें जातलें? Do you know what is going to happen in these last days? Offense is going to be the highest sin. Okman is going to be the highest sin, which is going to affect your heart, is going to affect your digestive system, is going to affect your lungs, it's going to affect your liver, it's going to affect your internal organs because you are taking offense. तुमकां एक खबर सांगू हांव. हॉट टॉपिक सांगू तुमकां आतां. रेडी आहात तुमी आयकोपाक? Wait, brother. या 3 दिसा पयलीं कोण व्हडलो मनीस हांगा गोंया भायर पडला? कोण भायर पडलो? Father. फादर बॉलमॅक्स, रायट? Yes. पाद्री भायर पडला, वय की ना? Why? हांव विचारता तुमकां, हो पाद्री ह्या पाद्रीक कोणें व्हेलो? आतां मातशें म्हाका रिलिजियस डिस्कशन सांगिनाका. डोंट गिव मी रिलिजियस आन्सर. Don't give me religious answer. I want to ask you very straightforward question. कोणाक गट्स आसा जाल्यार म्हाका सांगात, कोणें ताका व्हेलो? Who can answer me? Satan? Huh? Satan? तू म्हाका प्रश्न विचारनाका जसिंता. I want to ask you what is the answer. I'm asking question. तू म्हाका question विचारताय. I want somebody to give me an answer based on the scriptures. If you're coming to the word of God, आमी सगळीं उतरां ना. Tell me what is the reason. What is the greatest reason? What is the number one reason that brought his death? I just spoke about 2 minutes ago. Anybody?
ताचें मरण कशें जालें? तुमी म्हणटल्यार ताका कितें जालें? हार्ट अटॅक. Heart attack जालें. How did the heart attack, how did his heart get affected? Lavi, Natty, everybody is going from the class. Now we Holy are Spirit starting with was 6, not now there we are with 4. him, brother. Tell me, somebody tell me. Holy What? Spirit was not there with him. No. What is the reason your health will be affected? बरें. तुम्ही सगळीं जबाब दिवपाक तयार ना because you are all politicians. You are afraid to answer because you are afraid. We have to be truthful as per the word. Okay, let us put 3rd John. 3rd John chapter 1. There's only one chapter. 3rd John verse 2. Third John. Verse 2, no, brother? Yes. Nettie वाचता? ओके. प्रितीच्या इश्टा, सगळें तुजें बरें चलचें म्हूण मागता. आनी जशें आत्म्या वाटेन तूं बरो आसाय, तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची. जेजू गारगांव. हें उतर कितें म्हणटा? आनी जशें आत्म्या वाटेन तूं बरो आसाय, तशीच तुजी कुडची भलायकी बरी आसची. as much as आमचे भाशेन तें सामकें ट्रान्सलेट करूंक ना. आमच्यान इंग्लिशीन घालूंक जाता कित्याक कोणें आमचे भाशेन ट्रान्सलेट केला ताणें मनाक वा प्राणाक ताणें आत्मो केला. But actually speaking, it is the soul. As your soul prospers. English in Galia? Put in English. Yes. Sorry, João, sorry. 3rd John. Yes. No, 3rd John, just put 3rd John. And chapter 1, na, kuch chapter hai. 3rd John. Okay. Let us read that. Put it in KJV version, King James version. Dear friend. Put in King James version. Which version is this? KJV. Put in KJV, yes. This is NLT KJV. KJV gal. Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. म्हणजे कितें? आमची कूड, that means our health will prosper when? When will our health prosper? जेन्ना आमचो आत्मो prosper जातलो. When our soul prospers. Look at verse number 2. तो म्हणटा जितले सोल म्हणजे कितें? माइंड. Mind, yes. आत्मा म्हणल्यार कितें? स्पिरिट. See, very important that we have the right translation of the Bible because a lot of these Bible, spirit, soul, सगळं चुडा केला. Because we have not understood the difference between spirit, soul, and body. So wherever we put spirit, we put spirit. Wherever put soul. But we make mixture of everything. But when you understand कि तुझी कूड केन्ना बरे भाशेन चलतली,
केन्ना एका मनशाची कूड एका दादल्याची बायलेची कूड बरी चलतली म्हणजे ताका बरी सावध केन्ना मेळटली जेन्ना ताचें मन शांत हा. Okay, let me put you another scripture. Read Old Testament scripture, Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. I'm English in Galia. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Okay. Haचो वर कितें? Mind is nothing but the soul. Mind is your thinking, your choosing, your emotions, your feelings. Offense, Okman खिंचो येता आमकां? आमच्या Monan. mind. Correct? वय. म्हणटच कोण आमकां वायट करीत जाल्यार, कोण आमकां दुखयत जाल्यार, कोण आमकां कितें गायो मारीत जाल्यार, कोण आमकां कितें करीत जाल्यार तेन्ना आमकां कितें जाता आमी ओकमान घेता. Sometimes, even if you poke somebody, that pain will be momentary, but if you speak words to somebody, words can be very hurting. And लोक जो अजूनपासून आपली आयडेंटिटी नको क्रिस्तान in Christ, they don't know the identity of Christ, they are offended by words of people. म्हणटोच Isaiah 26:3 म्हणटा, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. म्हणजे कितें? जेन्ना मुझे मन, मुझे चिंतप कोणाचेर आसता? जेजूचेर, जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. ताच्या उतराचेर. सारकें? वय. जेन्ना मुझे मन, पूण मुझे मन चड करून कोणाचेर आहा? आतां ताणें कितें म्हणलें रे? त्या पाद्रीन कितें म्हणलें रे? त्या आमच्या पायन कितें म्हणलें रे? त्या आमच्या घरकारांक कितें म्हणलें रे? आमच्या बायलेन कितें म्हणलें? त्या मिनिस्टरान कितें म्हणलें? आमी स्वताच कोणें कितें म्हणलें ताजेर आमी ओकमान घेता. We get offended by the words of people. We get offended by the things people say to us. Yes or no? वय. Yes. पूण जेन्ना आमी कोणें कितें म्हणलें ताजेर आमी एका कानान आयका आनी दुसऱ्या कानान, ना तर हांव तें म्हज्या कानान पासून घेना. आतां म्हजें मन शांतीन आसतलें हांवें कोणाचें आयकलें जाल्यार पूण हांवें तें चड म्हजें चतराय धरूंक ना. हांवें म्हजें मन कोणाचेर दवरलें? देवाच्या उतराचेर दवरलें. कित्याक हांवें म्हजें मन बदललां. I have repented not to think on what people are saying, but to think on what God is saying. जेन्ना हांव चिंता कोणें देवान कितें म्हणलें पळय, कायजाराच्या जिवितान घरकारान बायलेक कितें म्हणलें, बायलेन कितें घरकाराक म्हणलें, भुरग्यांनी पायमायक कितें म्हणलें, पायमायन भुरग्यांक कितें म्हणलें, सासूमायन कितें म्हणलें, सासूबायन कितें म्हणलें, शेजाऱ्यान कितें म्हणलें, कामाचेर पात्रांवान कितें म्हणलें. Are we people who get offended and hurt by people's words? Yes or no? Yes. Yes. But when you keep your mind fixed on the word, your mind will be at perfect peace. Your soul will prosper. And when your soul prospers, your health and your body will also prosper. Amen. Praise God. तुका दिसता कोणाक हार्ट अटॅक हा, कोणाक लंग प्रॉब्लेम हा, कोणाक आर्थरायटीस हा, कोणाक इंडिजेशन हा, कोणाक लंग्साचे प्रॉब्लेम हा, कोणाक हे गलनाचे प्रॉब्लेम हा, कोणाक हे प्रॉब्लेम हा. You think these problems are come because of anything else? The root is the mind is not fixed on the word. Praise God. So when your mind is stayed on the word, your mind is at perfect peace. Your soul is at perfect peace. And your soul that is at peace, je shanti ha, is now going to prosper. And when your soul prospers, your mind prospers, it is at rest.
your body also will be healthy. Thank you, Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So let's go back to 3rd John. इंग्लिश इन ब्रदर की कोंकणी कोंकणीन तर आमचे ट्रान्सलेशन सामकें ना ताणे कितें ओत्मो केला तिचो आणि ओत्मो म्हणजे कितें KJV ओत्मो म्हणजे कितें स्पिरिट स्पिरिट Spirit. आणि हांव तुका स्पिरिट म्हूण सांगीत जाल्यार आमचे फेस सांगा Praise God. सो इट इज द सोल इट इज द माइंड करेक्ट Yes. ऑन यस So when your soul prospers, you will be in good health. Watsuya. Come on, let's read that. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. हाचो अर्थ कितें जितलें तुजें मन सोल म्हणजे मन प्राण आमचें मन आमचो प्राण जितलो फुडें वता जितलो शांतीन आहा जितलो देवाच्या उतरान आहा कित्याक आमी आमचें मन बदलना आमी रिपेंटन्स केला वी हॅव रिपेंटेड सो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक बेस्ड ऑन व्हॉट समबडी सेड कोणे कितें म्हाका म्हणलें कोणे म्हाका गायो मारल्यो कोणे म्हाका क्रिटिसायज केलो कोणे म्हाका वायट उलयलो हांव ताजेर कसलेंच चिंतिना म्हाका कोणाचेंच पडोंक ना कित्याक हांव पवित्र आत्मो जे म्हाका सांगता तेंच करता आतां हांव तुका विचारता जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका कितें सांगता तें हांव सांगता सगलो लोक तुका पवित्र आत्म्यान सांगला म्हणून बरे भशेन आयकला जाल्यार पवित्र आत्म्यान सांगला रे देवान सांगला रे म्हाका तो ब्रादरान त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान सांगला तर पवित्र आत्म्याच्या आदारान सांगला तूं तें आतां शांतीन आयकतलो तुका अपमान जातलो तुम्ही समजलात म्हजो प्रश्न Am I speaking on my own or am I speaking under the anointing of the Holy Spirit? Under the Amen. anointing of the Holy Spirit. So if I speak a very, very strong word, reproving you, correcting you, admonishing you, can you be offended? We should not. We should not. Can you be offended? जावंक Yes. शकता ब्रदर येस आणि जेजून आमकां कितें सांगला ऑफेंड घेयनाकात जेन्ना जेजून कितें केलें जेजून आपली पयली वोपार शिकयल्ली Can we go to Mark chapter 4? Let me show you something. कोणाची वोपार ती वोंकप्याची वोपार आमचे भाशेन घालया सोवर कोंकणी ओके वोंकप्याची वोपार मार्कुचो 4वा विस्वर जेजू सगळा शिकयता वोपारीचो अर्थ दिता सगळ्या वसया Which old brother? सगळ्या या जेजू अर्थ सजमता वोपारीचो हेतू ओके वाचूया Unch. No. वोपारीचो No. हेतू ना वयर वसा वाचूया Okay. 13वी वळतान वाचूया 13वी हेतू हिंगा आसा ब्रदर हेतू is 10 onwards. Okay, from 10 onwards, right? Okay. आणि तो एकलो आसलो तेन्ना 12 शिसां बरोबर
ताच्या सांगाता असलेल्यांनी वोपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें तांकां अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूठ ओळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगळी शिकवण वोपारिनी. अशें कित्याक? पळयता तांकां दिसना जावच्याक आनी आयकोता तांकां समजना जावच्याक, नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणें मेळत. जेसू कारगा फुडें वाचूया. आता तो वपारीची ओर दिता, सजमणी दिता. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वोपार तुमी समजनात तर हेर सगळ्यो वोपारी कश्यो समजतलेत? वोंपी वोंपता तें उतर. ताणें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें बी काडून व्हरता. ते वाटेर वोंपलां तें उतर हीं तीं. ओके, ही पयली जमीन. उतर खिंचर पडटा? वाटेर पडटा. आनी वाटेर पडटा म्हणून तें किल्लो ना. आनी कोण येता? सैतान. सैतान येता आनी तें बी चोरून वता. कित्याक तें आजून जमनीर पडोंक ना. आजून पासून जमनीर, कित्याक जमनीर पडटकूच ते मातयेन पडटकूच कितें जाता? तें आतां किल्लो जाता. म्हणा तुम्ही, the seed must go and fall in the ground, die in order for it to sprout and produce a new plant. सारखे? होय. पहिली जमीन वाटेर पडटा. कित्याक कोणाक सजमो मेळटा. Nobody understood the word, so सैतान येता. जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळना आनी ही कॅटेगरीचो लोक खूब जावन आसा इग्रोज मातेन. ती येतात, ताणी कितें सांगलें रे? बरें सांगलें, बरो दिसता तो, बरो भाशेन उलयता. कितें सांगलें? ते कितें सांगलें तें सोड, बरे भाशेन उलयता. बरे भाशेन उलयता तो, बरो दिसता. म्हाका आमकां ताका पळोवपाक बरें दिसता. तो उलयता तो कवा दिसता, म्हाका बरें दिसता. पूण ताणें कितें सांगलां तें आमी नकळो. कित्याक आमी कितें तो सांगता तो आमकां सजमना. आमी सजमूंक तयार ना. आमी ताकाच पळोवन आहात. सजमता तो कितें सांगता तें? म्हणून त्या वेळार सैतान तें बी चोरून आता 16वी ओळ वाचूया. व्हेरी स्लोली. तेच पोरी उतर आयकतच रोखडीच खुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळां नात देखून ती चड वगत तोगोनात. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावार्थां तावन कोरसरून वेतात. तें खोडपी जमनीर वोंपलें तें उतर हें तीं. जेजू कारगांव. जेसू कारगा. आता मार्कू म्हणटा की जेन्ना दुमाळो येता, त्रास येता, ती आता रोखडीच कितें करतात? रोखडीच तांचो भावार्थ हालता. ओके, आता मार्कू हें सांगता, पूण लुकान ही वोपार दाखयल्या. होय की ना? मातुवान बरयल्या. मातू कितें म्हणटा? Come on, let's read Matthew's Gospel of the this thing. Sower and the seed. Matthew, it's brother. Matthew 13, 18 to Matthew 20. 13, yes, 1 to 23. पूण म्हाका ती फुली वोपार आयकूंक नाका. जेजू जेन्ना एक्सप्लेनेशन दिता तो कितें सांगता तें पळोवया. Matthew 13. 18 to 33. बरें, जेन्ना ती सजमणी दिता थंयसर वाचूया. चीक दिवन आयकात. तर आनी वोंप्याचे वोपारीचो अर्थ कितें
तो समजून घेयात आय डोंट नो राजाचे उतर ऐकतात बरें बरें हे सोड 20वी ओळ वाचूया. खोडपी जमनीर पडलेले बी उतर ऐकतात आणि रोखडीच ते उर्बेन मानून घेतात ती मनशां पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात आणि ती थोडोच वेळ थीर उरतात त्या उतराक लागून उपद्रे आणि दुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. ओके म्हणटच तांचो भावार्थ कित्याक घालता कित्याक पाळा नात माळो येयला म्हणून. आतां आमी लुकाचे वाचूया हाचो अर्थ लूक कितें म्हणटा तेच वाचूया. लूक चॅप्टर 8 लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 4 to 15 म्हाका कितें दाखोवंक जाय तुमकां हे जे उतर खोडपाचेर पडटा तें कितें जाता तें. लूक एक्सप्लेन्स दॅट ब्युटिफुली. सकल्या या वपारीचो हेतू इकराथान वाचूया. इकराथान मागीर खोडपाचेर 13 खोडपाचेर आसात ती उतर ऐकून ते खुशालकायेन मानून घेतात ती पूण तांकां पाळनात. ती थोडोच वेळ भावार्थ दवरतात आणि परीक्षेचो वगत पावतोच ती फाटीं सरतात. आणि परीक्षेचो ओगोत पावतोच फाटीं सरतात. परीक्षा म्हणजे कितें? when the time of testing comes, what do? They back off. Why do they back off? Because they are offended by the word. आमचे भाशेन बरे भाशेन ट्रान्सलेट करूंक ना पूण म्हाका दिसता इंग्लिशीन वचत जाल्यार लुकाचो 8वो 20वो वर्ड 13 तुमकां दाखयतले बिकॉज दे वर ऑफेंडेड बाय द वर्ड. हेच म्हाका हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां. लूक चॅप्टर 8 वर्स 13. yes. They on the rock are they which hear receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. In a time of temptation म्हणजे कितें? जेन्ना ताळणी येता तेन्ना कितें पडटा ती they go away, they fall away. I'm trying to get that version of the Bible. Maybe I will tell you next time. Okay, next time आमच्यान पोंग जाता that they get offended by the word. They are offended by the word. They are offended by the word. Jesu म्हणटा I will be the cause of offense to many people. When I speak, people will be offended. जाणून फारिजियो आनी दोम शास्त्री कितें जालें जेन्ना जेजू उलयतालो तेकडून ते म्हणून लागले जेजू तूं जेन्ना अशें उलयता तूं आमकां अपमान कोत्ताय. आनी जेजून जेन्ना ताणें सांगलें तूं अपमान कोत्ताय ताणें म्हणलें ना बोगस आय एम सॉरी तुमकां अपमान तांकां आजून तांकां भायरी दिली ताणें. येस ऑर नो? Yes. You're putting all the version, yes. There are people who are offended by the word. Yes.
बरें. बरें, ते आमी फुडें पळोवया. आमी तुका मागीर तुका दाखयता की जर जेजून सांगला ते दे विल बी ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ मी. ओके, बरें. म्हणटोच कोणे तुका देवाचें उतर सांगलें, देवाचें उतर शिकयलें, तुज्यान अपमान घेवंक जाता? Is it possible to be offended by the word? Yes. Yes, we are not supposed to be offended, but can you get offended? Yes. Yes. Prophet. Are you getting offended by the person who is sharing the word, or are you offended at the word that is preached to you? Word that is preached. So the word can offend you. म्हणजे देवाचें उतर आमकां अपमान हाडूंक जाता. देवाचें उतर आमकां अपमान हाडूंक जाता. कित्याक जेन्ना आमी आमचें पळयता, आमी आमचें मन बदलूंक तयार ना. We are not ready to repent. आमी आमचें मन आमी फकत देवाच्या काकुतीचेर जियेता. We are living on forgiveness and God's mercy because we are not ready to Forgive. repent. Repent. We are not ready to repent. जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, जेजून कितें सांगलें आमकां? तो म्हणून लागलो, देवाचें राज लागीं पावलां आनी हें राज आमकां मेळोंक जाय जाल्यार, आमी त्या राजान भितर सरोंक जाय जाल्यार आमकां एक पवित्र जिवीत जियोवपाक गरजेचें. That means in order for us to inherit the kingdom of God, in order for us to be inside the kingdom of God, we have to live a life of holiness. We have to live a life of sanctification. पूण हे sanctification जावचे पयलीं जाणा कितें घडटा? sanctification आनी पवित्रपण आमच्या जिवितान येवचे पयलीं आमी आमचें मन बदलपाक गरजेचें. We must repent. म्हणटच आमच्यान एक नवो जल्म घेवंक जाता. We can be born again. पूण हें आमचें मन बदलपाचें आमचें सदांच जावंक जाय. We have to be continuously repenting and putting every area of our life according to the word of God. पळयात, हांव कितें सांगूंक सोदतां तें आयकात. We have to reach a stage before we can enter inside the kingdom of heaven, inside the kingdom of God, wherein we have to live a life of holiness. We have to live a life of sanctification. But we cannot reach a life of holiness, we cannot reach a life of sanctification unless we have repented. सगळ्यांनी आपले मन बदलपाक गरजेचें. म्हणटच मन बदलपाचे हाचो अर्थ कितें? म्हणजे repentance means stop it. Repentance means stop it. बंद कर. पूण देवाचें बोगसणे मागपाक म्हणजे कितें? हांवें चूक केल्या आनी आतां देवाची कृपा जाय म्हाका, देवाची काकूट जाय म्हाका म्हज्या पातकांचें बोगसणे मेळपाक. आनी पवित्र आत्मा आमकां सांगता ह्या निमाण्या काळार की आमी आमचें मन बदलपाक गरजेचें. म्हणजे मन बदलपाक म्हणजे कितें? मन बदलपाक म्हणजे पवित्र आत्मा आमकां सांगता की we should go through what is called as godly sorrow. Have you heard of godly sorrow? म्हणजे देवाचे दुःख. Anyone has heard? I don't know how do you call it in concrete. देवाचे दुःख or godly sorrow. Has anybody heard of godly sorrow? No, brother, I have not. Okay.
Put me 2 Corinthians chapter 7. I hope my memory is right. 2 Corinthians chapter 7, verse number 9 or 10. 2 Corinthians chapter 7, 9 or 10. Offended brother interlent Mark and Matthew this you was showing now offended word. Yeah. It's a you were looking for the word offended, no? So it's in Matthew translation and in Mark also they say. Here. So you were searching every version except the King James version. No, you asked me to put Luke, no? And this is in Matthew, but we were looking at Okay. Matthew, Matsuya, thank you so much. yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution arise because of the word, by and by he is offended. He is offended. Offended. देवाच्या उतराक लागून पळय खूप लोक देवाच्या उतर परगट करता वय की ना Right. आता हांव देवाचे उतर परगट करता पाद्री देवाचे उतर परगट करतात ते म्हणतात आमी सारकें करूंक जाय कोणाक इनजस्टिस केला कोणाक हे केला ते केला आमी झूज करूंक जाय वी हॅव टू गेट जस्टिस फॉर दॅट पर्सन येस और नो So when a person is fighting for justice, when a person is fighting for the right thing, is there going to be tribulation and persecution because of the word? There will be. There will be. And त्या वेळार जेन्ना persecution आणि tribulation येता तो मनीस कितें करता? He is offended. And when you take offense, your mind will be not at peace. And your mind is not at rest. It is going to affect your health and your body. So I made my point. If you are preaching the word of God, if you are working in the kingdom of God, and you are operating in righteousness, you are living by the word of God, you are fighting for the people, when tribulation comes, persecution comes, you should know that because of the word, tribulation and persecution will come. But at that time, your mind must be focused on Jesus. Your mind must be focused on the word. Because if your mind is not focused on the word, what people do for you will bring offense. And when offense comes, alas, the enemy gets inroad into you to destroy your health. आता हांवें जो प्रश्न तुमकां विचारलो थोडो वेळ पयलीं तुमकां ताजो जबाब मेळ्ळो. You understand? It can happen to anybody. Just because it happened to him, we'll just sit and, okay. But you have to understand, if you are living by the truth, तू स्वतः प्रमाणे चलताय, तू पातक करूंक सोदिनाय, तू सॅंक्टिफिकेशन करताय, तू होलिनेस पण जियेताय, तू या संसाराच्या रीती प्रमाणे चलनाय, तू देवाच्या रीती प्रमाणे चलताय, तेन्ना लोक तुजेर आड येतलो की ना? आणि जेन्ना तो येतलो तू तांचो अपमान घेतली? Will you take the offense for what they did to you?
It is not they who are attacking you. It is Satan who's using those people to come against you. But instead of taking offense at the enemy, you're taking offense at the people. Your battle is not against flesh and blood. Your battle is against the spirits operating through that person. But you were offended at that person, and Satan got a license, got access into your life to destroy your health. So, Holy Spirit has revealed right now, just in the last few minutes, a very important truth in these last days. If you want to keep good health, don't take any offense of anybody. कोण कितें म्हणटा म्हणुनी, कोण कितें मात्ता मारुनी, कोण तुका क्रिटिसाइज कोत्ता करुनी, तुवें कितें बरें केलें तें तुका मानूंक तयार ना, तुवें बरें केलें thank you पासून म्हणुना. They have insulted you, they have not acknowledged you, they have not even appreciated you, but you are not supposed to take offense. Because the moment you take offense, you are allowing Satan to get access into your life to destroy your health and to kill you. तुका हे जस्ट आमी आता पवित्र आत्म्यान सांगला ने तुका आनी खंयचो असलो जबाब मेळतलो? Will you get this explanation anywhere else? Somebody will, he died because God wanted him in heaven. He died because he was fighting, taking a lot of pressure. But he was fighting with the truth. He was doing a good job, but he took offense. And offense gave Satan an access to destroy his body, to affect his organ, which brought eventually his physical death. That is why, my dear sisters, when God gives us a teaching and understanding, Holy Spirit explained to us, whatever happened to him, okay, but you can learn from that example. Can you? Yes, brother. Yeah. Never take offense. Because 3 Timothy chapter 3, don't go there. You can read that for your homework. It says in the last days, people will be offended. Offense is going to be the number one reason which is going to kill people in the last days. Because through offense, Satan will get entry. But I repent. I don't think on what people have done. I don't rule by sentiments. I don't live by emotions. I don't live by my feelings. I don't live by what somebody else did to me. I live according to the word of God. I forgive them. I bless them. I pray for the people who persecute me. Can Satan have any chance to destroy your life? No. देवाचे उतर कितें म्हणटा? Pray for your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who persecute you, so that you will be called as children of the Father in heaven. Put me Matthew chapter 5 verse 44. Matthew 5:44. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Next verse 45. He says, so that you will be children of the Father in heaven. That you may be the children of your Father
which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. कळले आता? Did you get your answer? Yes. If you are living by the word of God, आम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे जियेता जाल्यार आम्ही कोणाचो अपमान घेना. आमच्या पात्रांवाचो, आमच्या मॅनेजराचो, पाद्रीचो, प्रिचराचो, कोणीय कितें म्हणीत जाल्यार आम्ही कोणाचो अपमान घेना. आम्ही चिंता कोण आमकां कितें म्हणीत जाल्यार हांव चिंता म्हजें जिवीत खरेपणी हांवें म्हजें मन बदलना. Have I really repented? Or am I just living on God's mercy? Come on, my dear sisters. Have I repented or am I living on His grace and on His mercy? Mercy is over. Mercy is getting over. In fact, it is already reached over now. Now is the time of judgment. Mercy came from the cross. And people think mercy is forever. There is a limit. Mercy is exhausted. So if mercy is exhausted, what is your best option to survive? What is your best option to remain a remnant? What is your best option to remain in good health and live till Jesus returns? What is your best option? Repent, change Soul, yeah, prosper. Fantastic. Repent and change your thinking. Thinking in line with the word and live by the word. कोणी कितें म्हणू, कोण कितें सांगू, कितें वाईट म्हणू, कोणी कितें करू, मारू, तुका क्रिटिसाइज करू, तुझे खबरो करू. I am not interested. On the contrary, I'm going to pray for them. Now, हांव काबार करचे आनी तुमकां एक बरी खबर दिवन तुमकां. Shall I give you some good news? I don't know whether you want to take it as good news or you want to take it as another news. But shall I tell you one truth? Oi, brother. Are you ready to listen to it? Yes. तुका कोणूय कितें वायट करीत जाल्यार आयकाता कितें सांगता तें चोत्राय जोरात. तुका कोणूय कितें वायट करीत जाल्यार आनी तूं म्हणशी ताका देवान त्रास दिवं, ताका कितें ताका झट्टी करूं, ताका कितें वायट जावं, ताणें म्हाका वायट केलां म्हणून. कित्याक आमची भावना कितें म्हणटली, अरे तुवें म्हाका वायट केलां आनी तुका कितें तुका जाय ताका कितें खास पडलेली, वय की ना? जेन्ना तूं अशें चिंताय कांय जावचें ना. Nothing will go wrong with them. On the contrary, you will get into trouble because you wished wrong for even your enemy. But तूं जेन्ना तुज्या दुस्मनापासून मागणी कोत्ताय, तूं ताका बोक्षिताय, तूं ताका बरें मानताय, जाणा कितें जातलें? देवाची जोडटी तांचेर येतली आनी तांकां तांचें निसंतन जातलें. God will do justice for you. But you know, when somebody does harm to you, what is the first thing you will do? Okay. Forgive. By Jacinta, you will forgive. San Jacinta. If you forgive, you are on the right track. You see that person will get justice from the Lord. He will face the trial. And to देवाच्या मनशाचेर तू कितें करशी जाल्यार, I tell you, you will face the trouble for what you did. Don't touch the anointed of the Lord. Do you think that all those who touch the anointed of the Lord, especially Father Balmac and whatever they did to him, you think those people, if he did not take offense, he prayed for them and he forgave them and he blessed them, do you think that those people will be spared? But if he had took offense and he really prayed for them for justice, I want these guys to go to jail, I want them to be punished, he did a wrong thing. You know, my dear brothers and sisters, हांव तुमकां एक सांगता, जो कोण आपल्या भावना प्रमाणे चलता न्हू,
based on emotions and feelings, he is going to be a loser. He will lose, his enemies will thrive. But when you say, I'm not going to take offense, I'm not going to be hurt, I'm going to bless them, I'm going to be deliberate and I'm going to bless them, I'm going to pray for them, I'm going to forgive them. You know what you have done? You have opened the way for God's justice upon them. That's a truth I'm giving you from the Holy Spirit right now. But if you wish evil for them, instead of they getting evil, that evil will come upon you. Okay. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. देवान अब्राहमाक कितें सांगलें? What did God tell Abraham? I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Did he say that? Come on, I want to ask you, did he say that? Yes. He told Abraham, if anybody blesses you, I will bless them. Because Abraham was a man of faith. He took the word of God, so he's called as the father of faith. So anybody blessed Abraham, they were blessed. Anybody who cursed Abraham was cursed. I've just given you a secret just now. I want you to ponder on that and think if you want to see the goodness of God in your life. Don't take offense. Okman Gyanaka. So kon. तुका वाईट करता पळय तुका कोण बरें करता तू समजा तुका कोणे बरें केलें, somebody has done good for you, will you ever curse this person who has done good for you? No. Somebody has done evil for you, will your emotions and feeling want justice for that man? Yes. At that time, don't seek for justice. Bless them, pray for them, wish them good. God's justice will take care of it. But if you take offense, that offense will come against you and will kill you and destroy you. That's why repentance is extremely important. Don't in these last days be ruled by emotions, ruled by feelings. तुझ्या सेंटिमेंटा प्रमाणे, तुझ्या भावना प्रमाणे चलू नका. But let the word of God rule your life. Amen. Amen. I've got a lot to speak on repentance, but we'll keep it for next time. Amen. Amen. Praise God. Yes, God. धन्यवाद तुका बापा या आजच्या तुझ्या उतरापासून ओय दोनिया आमच्या भावना प्रमाणे आम्ही चलूंक न्हय पण तुझ्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां तूं आज शिरकायताय. निमाण्या काळार आमी आसा आनी ऑफेन्स घेवन तो सैतान येतलोच पूण आमी चलूंक जाय तुज्या उतरा प्रमाणे. आमची चोत्राय आसूंक जाय तुजें उतर कितें सांगता ते भाशेन वागूंक आनी न्हय ऑफेन्स घेवंक. खरेपणी आमी जरी तर आमकां आमच्या पातकांची दूख आसा जाल्यार आमी पयलें आमचें मन बदलपाची गरज. आनी जेन्ना खरेपणी आमी मन बदलता तुज्या उतराच्या आदारान तेन्ना आमी पातो करूंक पावना. तुका जाय तें जिवीत जिवंक आमी सुरू कोत्ता. तर आयज आमी शिकता की खरेपणी आमी शांतीन आसूंक जाय जाल्यार कुडीनूय तर आमकां जाय
आमचें मन बदलूंक तुजें उतर कितें सांगता तेंच करूंक आनी पातोक आदारूंक बंद करूंक तुजी कृपा आमी maybe not take your mercy for granted, Lord. आनीक दीस आनी दीस तुजें उतर जें आयकता तें आमचें मन बदलून आमी सक्सेसफूल जावंक आमचें मागणें हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान